प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शुवर्तमान जावन आसा लुकाचो 20 वोड 27 ते 40 पर्यंत. लूक चॅप्टर 20 verses 27 to 40. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकया. एकदा कांय साधुकी जेजूशी आयले. ते पुनर्जीवनपण ना म्हणटात तसले मनीस. तांणी ताका हो प्रश्न घालो, गुरुजी, मोइजेसान अशें आमकां बरोवन दवरलां, कोण एकल्याचो लग्न जाल्लो भाव भुरगें बाळ नासतना मरत जाल्यार ताच्या भावान ताचे बायले लागीं लग्न जावचें आनी आपल्या भावाक सोंसोत उत्पन्न करची. तर 7 भाव आसले. पयलो लग्न जालो आनी भुरगें बाळ नासतना मेलो. मागीर दुसरो आनी ताचे उपरांत तिसरो ताचे लागीं लग्न जालो. त्याच परी 7 जाण सोंसोत दवरी नासतना मेले. सगल्या व्हड निमाणी बायलूय मेली. तर 7 जाणांची पोतीन ती जाल्ली म्हणटच मेल्ली मनशां पुनर्जीवन जातली तेन्ना तांचे भितरल्या कोणाची पोतीन जातली ती? जेजून तांकां सांगलें, हे काळ युगांतले मनशां दादले लग्न जातात आनी बायलांक लग्न करून दितात. पूण ते दुसऱ्या काळा युगाक आनी मेल्ल्यांतल्या पुनर्जीवनपणाक जी कोण पुर्ती जाल्ली मेळटीत तांचे मदें लग्न जावप आनी लग्न करून दिवप आसचेंच ना. तांच्यान आनीक मरूंक जायना. ती देवदूतां सारकी. पुनर्जीवनपणाची भुरगीं देखून ती देवाची भुरगीं. मेल्ली मनशां परती जिवंत जातात म्हूण मोइजेसान लेगून चिलकुटाची खबर सांगतात थंय दाखयलां. तर थंय सर्वेस्पराक तो अब्रामाचो देव, इजाकाचो देव, जाकोबाचो देव म्हणटा. म्हणटच मेल्ल्यांचो न्हय, बगर जिव्यांचो देव तो. ताच्या मुखार सगळीं जिवी. शास्त्रांतल्या कांय जाणांनी म्हणलें, गुरुजी तुवें बरें सांगलें. आनी त्या उपरांत कोणाकूच आनीक ताचे कडेन कसलेय विचार करूंक काळीज जावंक ना. प्रितीच्या बाबणीनो, आयज आमी शुवर्तमान जें वाचलां तातूंत आमी पळयता की हे सादुसी जे सजमनान की खरेपणी पुनर्जीवनपणाचें आसा म्हणून ते जेजू कडेन येतात आनी जेजूक एक त्रासान घालूंक सोदतात. म्हणजे जेजूक फटोवंक सोदतात वा जेजूक एके भाशेन एक प्रश्न विचारतात ताका गुणावपाक वा गुटलावपाक. आनी ते म्हणटात कायद्या प्रमाणे मोइजेच्या कायद्या प्रमाणे कोण मरत जाल्यार, एक दादलो मरत जाल्यार, जो काजारी जाला जाल्यार, तर ताणें ताज्या भावांनी ताज्या पोतिनीचेर लग्न करूंक जाय आनी तेजे उपरांत ताका भुरगीं हाडूंक जाय. हें अशें मोइजेच्या कायद्यान बरयलां. आनी ते मागीर सांगतात ओपारीन आपली खबर सांगता की एक बायल आसली जी 7 भावां कडेन काजार जाली आनी शेकीन ती मरोन गेली आनी ती जेन्ना पुनर्जीवन जातली ती कोणाची बायल जातली. आनी जेजू आयज सांगता की जो कोण एक दीस पुनर्जीवन जातलो म्हणजे स्वर्गींच्या राज्यान भितर सरतली, थंयसर ती केन्नाच लग्नाची खबर करची ना. म्हणजे कोणाचो घोव आसलो, कोणाची बायल आसली अशें केन्नाच घडचें ना. कित्याक बाबणीनो, हें जें लग्नाची साक्रामेंत जो घडटा, जो कोण लोक काजार जाता ह्या संवसारान, हो साक्रामेंत काजाराचो फकत संवसाराचेर. स्वर्गार अशें काजार खंय ना. म्हणजे आमी केन्ना स्वर्गार वयतना आमी म्हणटले, वय तूं म्हजो घोव आसलो, तूं म्हजी बायल आसली. पूण थंयसर सगळीं आतां देवाची भुरगीं जाता. फकत ह्या संवसारान आमी म्हणटा आतां आमकां भुरगीं जालीं, आमी म्हणटा ती म्हजी भुरगीं, हांव ताचो पाय, ती तांची आवय आहा. पूण तेच भाशेन भाव भयणीनो, जेन्ना आमी एक दीस पुनर्जीवन जातलीं आनी स्वर्गीच्या राज्यान भितर सरतलीं, थंयसर एकूच देव आहा, एकूच बाप आहा, स्वर्गीचो बाप. सगळीं जातलीं भुरगीं देवाची. म्हजो पाय माय थंयसर आसत जाल्यार तीं जातलीं देवाची भुरगीं. तर म्हजो पाय माय, म्हजो भाव आनी भयण आसतलीं. बाबू अशें आमकां चिंतपाक एकदम आगोट. कित्याक ह्यो संवसारान आमी जेन्ना संबंद दवरता
आमी आमच्या पाय मायचेर, आमच्या घरकाराचेर, आमच्या पत्नीचेर, आमच्या भुरग्यांचेर, आमच्या तित्यूचेर, आमच्या भाव भयणाचेर अहें आमी समून दवरता. पूण जो कोण मरण वेता आनी एक दीस पुनूच जेवन जातलो स्वर्गराज्यान, तांकां आतां हे समून जे संवसाराचेर आहा ते नान. कित्याक जेजू म्हणटा हे काजराचो समून फकत ह्या संवसाराचेर. ताचे फुड्यान जेजू कितें म्हणटा? तो म्हणटा तो जावन आसा देव जिव्या लोकांचो, तो मेल्लेल्याचो देव न्हय. बाबूड कित्याक अशें म्हणटा? कित्याक जेजू ह्या संवसारान येवन आतां मरण आमचे पासून कुर्सात तो पुनूच जेवन जालो आनी तो आतां स्वर्गीच्या बापाच्या उजव्याक बसलो. म्हणजे देव केन्नाच मरना. देव येयलो स्वर्गार, ह्या संसारांत म्हणजे स्वर्गांत संवसारांत येयलो, मनीस जावन येयलो, मेलो आमचे पासून, पूण पुनूच जेवन जालो आनी आतां तो स्वर्गीच्या बापाच्या उजव्याक बसला आनी तो परतून येतलो आमची झोडटी करपाक. तो आतां म्हणटा ते भाशेन तो आमचो शांतीचो देव म्हणून येवचो ना, तो मोगाळ देव म्हणून येवचो ना. तो मोगाळ देव आसतलोच, पूण तो आतां झोडटी करपाक येतलो. म्हणटच भाव भयणीनो, ज्या दिसा आमी जेजूक आमचो सोमी देव मानता आनी आमी आतां एक नवी रचना जाता. म्हणजे आतां जेजूचेर भावार्थ धरून आतां आमचो आत्मो जेजू सारको जाता. तेन्ना जो आमचो मेलोलो आत्मो आसा तो आतां सासणाच्या सासणाक जियेतलो. म्हणजे आमची कूड मरतूय जाल्यार आमचो आत्मो सासणाच्या सासणाक जियेतलो आनी देवाक आमचे बरोबर समून धरूंक जाय जाल्यार फकत आमच्या आत्म्यान धरूंक जाता आनी स्वतान धरूंक जाता. म्हणटच जो आत्मो आमचो जेजू सारको जाला तो आत्मो आतां सासणाच्या सासणाक जियेतलो आनी देखून आतां देव आमचो आतां जिवो देव म्हणून आमी आतां स्वर्गीच्या राज्यान सासणाचे सूख भोगूंक पावतले. म्हणटच भाव भयणीनो, काजराचो संबंद फकत ह्या संवसाराचेर, काजराचो संबंद स्वर्गार आसचो ना. खूब लोक म्हणटलो हांव स्वर्गार वेतकूच पळयतलो म्हजी माय हा, म्हजो पाय हा, म्हजे भाव हा, म्हजे भयण्यो हात, म्हजी सासू माय हा, सासू पाय हा, म्हजी भुरगीं हात. आमी नको. कित्याक ह्या संवसारांत जेन्ना आमी जेजूक आमचो सोमी आनी देव आनी सर्वंडार म्हणून मानता तेन्ना आमी देवाची भुरगीं जाता. आमी एकामेकाची भावार्थीची आमी भाव भयणां जाता आनी ह्या संवसारांनी वेतकूच आमी आतां आमच्या स्वर्गीच्या बाबाची भुरगीं म्हणून पुनूच जेवन जाता त्या दिसा आमी स्वर्गीचें राज भोगूंक पावतले. तर आयज भाव भयणीनो, आमी हें स्वर्गीचें सूख भोगूंक आमी कितें करूंक जाय? आमी देवाच्या उतरान रिगून रावूंक जाय. हें देवाचें उतर आमच्या काळजान रिगून धरून आमच्या मनाची नोसुंडी करून पवित्र आत्म्याच्या आदारान आतां आमी एक जैतिमन जिवीत जियोंक जाय. जेन्ना आमी जैतिमन जिवीत जियेता, भावार्थीचें जिवीत जियेता, एक दीस आमी जाणो की आमी स्वर्ग राज्यान आमी सूख भोगूंक पावतले. हेच करपाक आमी सुरवात करुया. सासणाचें सूख भोगूंक आमी देवाची भुरगीं म्हूण आमी हें क्रिस्ती जिवीत, भावार्थीचें जिवीत, जैतिमन जिवीत जियोंक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या स्वर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.